हो केला तो आमचेर अन्याय आसा आनी कोणेच डेपोजिटरान घेवंक वचपाचें कारण ना तर बँके कडेन पयशे आहा. सो एज ए तुमच्या कडल्यान आतां कितें स्टेप आसतलो आतां अजून मेळोंक ना. आमी हरशीं तांकां रिक्वेस्ट केल्ले तुमी एडमिनिस्ट्रेटर नेमा म्हणून. त्या प्रमाणे ते नेमता जाल्यार पळय गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट केल्ले तुमी नेमा म्हणून. गव्हर्मेंट ट्राय करी पूण हे 2 म्हयने आमकां वाडोवन दिल्ले. ही कोरोना सांपडल्या आनी तितून आमकां एकामेकाक कॉन्टेक्ट करूंक मेळना. कोणीच भायर सून एजीन सुद्दां सपोर्ट केल्लो कितें एडमिनिस्ट्रेटर नेमा आनी करा म्हणून. गव्हर्मेंटान जर 40 कोटी जर घातलेले जाल्यार बँक सर्वायव जातले आसता. बँक सावरणे शक्य असले जालें ना कित्याक न जालें ना कित्याक ह्या बद्दलूय आजच्या घडीक म्हणजे की नाका. एकच म्हाजो आज हेतू आसा तो असो की बँकेचे जे कितें डिपॉझीट आसा 300-350 कोटीचे डिपॉझीट लोकांचे आसा हे तातडीन अत्यंत तातडीन रिझर्व बँकेन त्या लोकांक दिवन उडोवची आनी मागीर कितें करचें तें थारावचें. खरें म्हणजे क्रेडीट कॉपरेटीव करची हे बँकेचें रुपांतर करचें म्हणून आमी विनंती केल्ली. त्या बँकेचे प्रशासक नेमा म्हणून लेखी विनंती केल्ली. अनेक बैठको आमी घेतल्यो. अनेक प्रकारचे ऑफर्स अनेक प्रकारचे सुजाव सजेशन्स आमी दिल्ली. परंतु जे घडणारें आहा तें घडत येता. अजुनूय टायम वचूंक ना. अजुनूय बँक सेफ्टी करूं येता. परंतु ते म्हाज्या हातान ना किंवा आमच्या कोणाच्या हातान ना. जर ती परमेश्वरी इच्छा आनी सकयले परमेश्वर म्हणजे सरकार त्यांची जर इच्छा आसत तर तें घडूं येता. इतकी आज अपेक्षा करता की कोणाकच नुकसान जावंक जायना. प्रत्येकाचे पयशे ताका मेळचे आनी जेणे आपले घाम घालून जो पयसो उबो करून ह्या बँकेन ल्हान पयशे दवरचे तांचे तांकां दिवन तांकां मेकळे करचे म्हणजे आमकां समाधान लागतलें. We have received an order from the RBI yesterday that they have withdrawn the license of the bank. So in these circumstances, we are waiting for further instructions from the Central Register of Cooperative Societies on the next steps to be taken by the bank and the modalities to be worked out to pay back all the depositors' money which is lying with the bank. The depositors of the bank will not worry as their money is safe. We are waiting for probably an administrator to be appointed to conduct the necessary formalities. पूण आयज जो आहा म्हाका दिसता जवळ जवळ सगळ्यांक हे अपेक्षीत आसलें की कितें ना कितें आनी कांय चड डिले करूं शकना कित्याक तितकें बँकेचें नुकसान जातालें सगळें जालें. पूण आयज त्या बँकेचेर तें लायसन कॅन्सल केल्लेलें आहा. एकूच जावपाक जाय की मागता की आरबीआयन बेगिनात बेगीन आपलो जो कोण प्रशासक आहा कितें आसा तो ऑफिसर बसोवन लोकांचे जे पयशे शिरकावलेले आसा लोकांचे जे खरेंच हाल जाल्लेले आसा पयशे काडूंक गावना कितकेशेच म्हणजे जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां जालीं तांकां पयशे लोकांक कांय काडूंक गावलेले ना 5,000च्या वयर आनी मागीर कितें तरी 50,000च्या वयर हाज्या प्रमाणे ते बेगिनात बेगीन जे डिपॉझिटर्स आसात ते जाणटे डिपॉझिटर्स आसात खूब जाणांनी आपूण खंय तरी भायर सर्वीस केल्लेली आनी खंय तरी रिटायरमेंटा उपरांत आपले पयशे काडून जर थंय लायलेल्या ते तेंची दिवपाची सोय करची. तसोच जो बँकेचो जवळ जवळ 200 स्टाफ आसा त्या स्टाफाचोय विशय व्यवस्थीत आहा तो क्लियर करतो. दुसरी गजाल ही जी बँकेची परिस्थिती जी ह्या लेवलीचेर हाडलेली आहा हेका सर्वस्वी जबाबदार जे मॅनेजमेंट आसा जे रमाकांत खलप आनी जेंचे कोण कोण आसलेले हांचेर आरबीआयन कारवाई करची. कारण काही बरी चल्लेली बँक आसा खंय तरी लोन जे आहा बॅड लोन्स दिवप वन टायम सेटलमेंट करप आनी कशी अंदाधुंदी जी चल्लेली आहा त्याच्या कारणाक लागून ही ह्या म्हापसा अर्बन बँक जी आसली कॉपरेटीव सेक्टरान अख्ख्या गोंयांत ती नंबर 1 बँक आसलेली. आमी पळयल्लो म्हाका एक अभिमान आसा की म्हाजो पयलो अकावंट त्या बँकेन आसलो आनी अशे खुबशे लोक आसले की तांचे पयले अकावंट आसताले थंय खुबशा लोकांनी वेव्हार करताले थंय. म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे डेपॉजिटर्स आसात हे 2 लाखाच्या सकयल आसलेले सपोज अशे 2 लाख सुमार आसात. म्हणजे 200 जाण डेपॉजिटर आहा पळय न्ही रे हे फक्त तेज्या वयले आसात. म्हणल्या उपरांत जरी लिक्विडेट जाली सुद्दां आसत ह्या 2 लाख जे डेपॉजिटर्स आसा तांकां व्हडलो फरक पडचो ना की तेंचे पयशे तांकां हे जरी केले सुद्दां आसत जाल्यार ते बेगिनात बेगीन मेळटले.